नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भगवान गौतम बुद्धाकडेन संबंधित आशिल्ल्या पीपर हवा अवशेषाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं आयज नवी दिल्लीत जालें. ह्या प्रदर्शनाक लागून देशभरांतले तरणाटे आनी भारतीय संस्कृती हांचे नाते अदीक घटमूट जातले असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. गुलामगिरीच्या काळात भारतांतल्यान देशाभायर व्हेल्ले मोलादीक अवशेष हो भारतीय संस्कृतीचो भाग आसा आनी तो पुराय मानवजाती खातीर प्रेरणादायी आसतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. 2026 हे वर्स संवसारा खातीर शांती, समृद्धी आनी सद्भावनाचें थारू असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. बौद्ध परंपरा से जुड़े भिक्षु और धर्माचार्य भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है. मैं आप सभी का वंदन करता हूं. आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा दे रही है. 2026 की शुरुआत में ही ये शुभ उत्सव बहुत प्रेरणादायी है और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है. राष्ट्रविरोधी आणि समाजविरोधी कारवायेत कांय उच्च शिक्षित व्यक्ती आणि दोतोर, अभियंते ह्यासारकिल्ल्या प्रतिष्ठीत व्यावसायिकांचो आस्पाव वाडटा ही हुस्को करपा सारकी गजाल आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. उदयपुरांत एका महाविद्यालयाच्या स्थापणूक दिसाचे कार्यावळींत मंत्री सिंग उलयताले. आर्विल्ल्या भारताचे बळ हे प्राचीन सांस्कृतीक परंपरा आनी मानवी मुल्यांचे निर्भून आसा अशें सांगून फकत उच्च शिक्षण फावो अशें ना जाल्यार राष्ट्रीय कटिबद्धता, चारित्र्य निर्मिती आनी नैतीक सजगता गरजेची आसा अशें तांणी सांगलें. दिल्लीत हालींच जाल्ल्या बॉम्बस्फोटाचो संदर्भ घेवन समाज आनी शिक्षण वेवस्था हांच्या मुखार आशिल्ल्या गंभीर आव्हानां कडेन नदर ओरली. विश्वविद्यालयों की भूमिका विद्यार्थियों को सिर्फ सिखाने की नहीं है कि क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाने की है कि कैसे सोचना है. इसलिए विश्वविद्यालयों को ऐसा वातावरण प्रदान करना होगा जहां विद्यार्थी डिसिप्लिन्स के साइलोस को तोड़कर, को तोड़कर हॉलिस्टिक तरीके से सोच पाएं, वह परिस्थितियां हमको बनाकर रखनी होगी. साथियों, विश्वविद्यालयों में की जा रही रिसर्च का अंतिम लक्ष्य सिर्फ जर्नल्स में पब्लिश होने तक सीमित नहीं हो सकता. रिसर्च का अंतिम लक्ष्य धरातल पर उपयोगी परिवर्तन लाना यह होना चाहिए. विदा केंद्राची वडा उर्जेची मागणी पुराय करपाक व्यवहार्य आणि शक्य उपाय म्हळ्यार लघु आणि विभागवार अणुभट्ट्यो तयार करप गरजेचें अशें मत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां. केंद्र सरकारान शांती विधेयक मंजूर केल्या कारणान कृत्रीम बुद्धिमत्तेचेर आधारीत अर्थवेवस्था अदीक बळिश्ट करप शक्य जातलें अशें तांणी म्हळें. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमां कडेन मंत्री उलयताले. अवकाळी पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकाऱ्यांक लुकसाण भरपाईची धनादेश मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज वितरीत जाले. सांखळेत आयोजीत केल्ल्या एका खासा कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्यभरांतल्या 3,950 शेतकारांक ह्या येवजणेंतल्यान लाव मेळोवन दिलो. सरकारान ते खातीर 3.68 कोटी रुपया खर्च केल्यात अशें म्हळें. किसान कार्ड नाशिल्ल्या शेतकारांक लेगीत ह्या येवजणेंतल्यान लाव मेळटलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आमी पळयता की पावसात जाल्ल्या मेजर लॉस हाज्या खातीर आमकां शेतकरी आधार निधीच्या अंतर्गत जवळपास आमी 3,950 लोकांक 368 लॅक्स म्हणजे 3,68 लाख रुपया
आज डिस्ट्रिब्यूट करता. सरकारान तुमकां उतर दिलें आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी खरें डिसेंबरानूच दिवपाचें आसलें. कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून थोडोसो उशीर लागलो, पण आमी उतरा प्रमाणे तुमकां तें कॉम्पेन्सेशनाचें प्रॉम्प्ट कॉम्पेन्सेशन दिलें. हांव उलोवच्या पयलीं डॉक्टर चंद्रकांत शेटये उलयलो, ताणें सांगलें 100% दिना सरकार, निदान लॉस जाला ताच्या 50% तरी तुमकां सगळ्या जाणांक दिलां आनी तें काम आमी प्रॉम्प्ट रित्या केलें. पणजी जिमखानाच्या वतीन आयोजित प्रतिष्ठीत पणजी जिमखाना मेंबर्स लीग T20 सर्ती खातीर नेम्पो चॅलेंजर्स पंगडान आपल्या अधिकृत जर्सीचें अनावरण काल केलें. नेम्पो हाऊसात जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत नेम्पो समूहाचे अध्यक्ष आनी पंगडाचे धनी श्रीनिवास नेम्पे हांणी PGML सर्तीत नेम्पो चॅलेंजर्सचो आस्पाव हो खेळा मळार आशिल्ली निश्ठा दाखयता अशें स्पश्ट केलें. And we play as a team, not as individuals. Whenever we used to sit for the auction also, I used to tell Prashant and the whole management team that let us not focus only on one person. Because focusing too much on individuality sometimes disturbs the team dynamics. So I personally believe that we have a very well-balanced team, very well-poised team, and under the leadership of Mr. Aditya Angle, I'm sure the team will put in its best efforts. So once again, I warmly welcome and wholeheartedly thank our sponsors and wish the team all success for this season, that is 5.2. गोंया वांगडाच लागसारच्या राज्यांनी फामाद आशिल्लें म्हापशेंचें नामनेचें जागृत देवस्थान श्री बोडगेश्वराचो 91वो महाजत्रोत्सव कालच्यान सुरू जालो. 8 जानेवारी मेरेन त्या देवळांत वेगवेगळे धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. काल पयल्या दिसा भाविकांनी व्हडा संख्येन बोडगेश्वराच्या चरणाचेर वचून आशिर्वाद मागले. तातूंत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांच्या सयत वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक हजर आशिल्ले. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले हांच्या जयंती निमतान देशातल्या मानेस्तांनी तांच्या यादीक आर्गां ओंपल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे सयत राजकीय आनी सामाजीक मळावेल्या मानेस्तांनी समाज माध्यमावेल्यान सावित्रीबाई फुलेंक आर्गां ओंपल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशात सेवा आनी शिक्षण ह्या माध्यमांतल्यान समाज परिवर्तन घडोवपी आदरणीय व्यक्ती म्हणून सावित्रीबाई फुले हांचें योगदान मोलादीक आसा अशें म्हळां. समता, न्याय आनी करुणा ह्या मुल्यांचेर तांची निश्ठा आशिल्ली. समाज बदला खातीर शिक्षण हें प्रभावी साधन आशिल्ल्याचें सावित्रीबाई फुलेंचो विश्वास आशिल्लो अशें म्हळें. गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत बायलांचें शिक्षण आनी समाजीक सुदारणाच्यो अग्रणीय अशा उतरांनी सावित्रीबाईंक आर्गां ओंपल्या. चलयां खातीर देशांतली पयली शाळा सुरू करून बायलांच्या सबलीकरणात तांणी दिका दाखयल्ली अशें मंत्री शाह हांणी आपल्या संदेशांत नमूद केलां. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आस्वाद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवपी आनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.